सगळ्यात चाव केले ब्रेड टाकले काय रात्री हाडलेले आणि पती केले डॅडीन फिमेळ करून दिलो न्हू म्हाका सो ते केले पती गरम गरम आणि मागीर तुमकां मात्र गुड आफ्टरनून सगळी कशी आहे तुम्ही आहाय न्हू सगळी बरी आमी आय सगळी बरी हेजे पयली क्लिपिंग घायला पण तो ब्रेकफास्टाक हे कितें केलो ते क्लिपिंग काडलोले सो ते घायला तुमकां दाखोवपा ब्रेकफास्टाक कितें केलो ते आनी न्हू आतां बरो आहा एनवायरमेंट बी थंड आय तितून मोबोटी शिका तुमकां भायर येयले दाखोवपा एक मिनिटां बर्ड्स येयले न्हू अशी सांजे टायमार आख्खी न्हू वायरांचेर बसता सो केन्ना शूट करूं पावना आयज कोतो म्हणलें दाखयतो म्हणलें तुमकां सो अशी न्हू आख्खी वायरांचेर आख्खे फूल न्हू बर्ड बसताय ती सो आतां म्हाका मेळ्ळें म्हणल्यार कोतो शूट साडली कालच्या व्लॉगाक हांवें एंडींग येवंक नाचे बिजी जाले सारखे येवन हांवें वांटून दवरले सगळे केले मागीर कोकोले गेली आमी खूब भेंडे हाडपा भेंड्या कोडी करपा जाय म्हणून वार मारता टॉप पडलो सकयल सो तेका लागून मागीर लेट जालो म्हाका सगळे कोत्ता म्हणल्यार मागीर एंडींग बी कांय घेवपा पावना घालपा जाय आसलो म्हाका कित्याक बंद आसलो न्हू किमसां बिमसां लागून दूख बी घालना मागीर लेट जालें मागीर एंडींग आतां सगळो व्लॉग अपलोड केला आयज जाता म्हणल्यार कमेंट्स कोत्ता 3-5 जाले आनी आतां हांव कोत्ता दाखयता तुमकां मातशें काडटा 8 मिनटां मागीर फ्रेंच फ्रायज काडले हेचे थोडेशे फ्रेंच फ्रायज केले आनी आमकां केले हेचे माणक्यो ओके आमकां केले माणक्यांचे सुकें कशें केलां कांदो चड मिरसांग चड घालूना कांदो थोडो घाला सुकें कशें हांव करपा आलं रवा फ्राय मागीर त्यो धाकट्यो आहाय पाजल्यो उपरांत इतल्योश्यो जातल्यो सो तेका लागून रवा फ्राय करून चिली कशी केल्या आनी बाबाक फ्रेंच फ्रायज केले बाबा कांय खावना सकाळचो आयज क्रँकी कहो हांव उठलेल्या कसो रडटा पापा हावजिया कोता आनी कालच्या ब्लॉगान तुमी चोयला आसतना मामी डॅडी एडवर्सरी आसलोली पूण आमकां केक हाडूंक गेलोली केक शॉप बंद जालें देनपार आमचोय गुन्यांव जालो आमी देनपारां गेले हाडपाक आनी स्टुडियोचेर बी झोमॅटोचेर ऑर्डर करपाक ट्राय केले सो ते ऑर्डर 50 मिनिट्स 45-60 मिनिट एक ऑर दाखोवपा लागले सो इतू टायम आमकडे नाहलो आमकां बेगीन येवपा जाय आसलें आमकां वाटेक मातशें काम आसलें इम्पॉर्टंट तेका लागून आमी काल पयर गेलो आदले दिसा सो आमी म्हणूंक लागले कांय नजो केक कळलेशें ना तुमी येयल्या ती सोडली सो उपकारा कोणें चड क्लिपींग बी काडूनाचे मातशें बिजी आसलोले तेका लागून क्लिपींग बी काडूं पावना केक काडूंकूय सकाळीं पावना आमी सगळीं बिजी जाले आमगेले शेड्यूल सो तेका लागून तशें जालें सो हास्ती मामी बी हें जावंक ना तर केक फकत कातरून जालें ते बाबा लागून बाबा हें कोतालो सो म्हणलें सो आतां मागीर तुमकां मातशें राव ओके थोडीशीं चोरुसां भाजतलें आनी मागीर एकूच डीश कशी दोन डिशीज कशी कोता जाता तशें कोता बिजी शेड्यूल काडून तरी पूण कालचे तुमी मामीन फ्रायड रायस बी दिलोलो आसलो काल घरा कडेन फ्रायड रायस केलो आनी फ्रायड रायस दिलो आसलो सो फ्रायड रायस आहा तितूनूच राती चिकन फ्राय केलो चिकन आहा प्लस मस्त हें केलो न्हू फ्राय केलोलें सो ते आहा मासूय आहा सो सगळें आहा ते गरम करतलें आनी चोरुसां बी कोता आनी मागीर तुमकां मागीर ओके सो आयज सांजचो कितें प्लॅन आहा आमचो सो सक्सेसफूल जालें जाल्यार चोय तुमी मुखार ओके आयज आतां तें भायल्या हें कर मिशीन येयला क्रॉप्स तांदूळांचे ते दाखोवपा आतां क्रॉप्स काटींग कोताय क्रॉप्स हें कोताय न्हू सो तांदूळ बाबा घेवन मॅपी गेला घेवन धाडटे काय मुखार ते दाखोवपा म्हळें न्यूते ते येते थिंग नेते ते सो गाइस सांजे आमगे किती प्लॅन आहा ओके पुट स्लिपर्स एंड गो इन द गॅरेज द मशीन के सो सांजे आमी ना न्हू तेका लागून आतां आमी
रोवन काडलो एक उरलं मागे झाड तें मेळो ना म्हाका सो आयज वाटे बी मेळ्ळे हाडटले रोयला मोदें सो जालें जाल्यार मागीर तितलो जातो ना मागीर डस्टरा घरार सावडी पडो जाय म्हणून सो चिकू हे मागीर पयलींचे कास्ट्र एप्पल पेर दाखयलो तुमकां हिंगा एक आंबो रोयलो आनी मागीर लिंबू मागेली कास्ट्र एप्पल एक रोयलो आनी ती आया जाल्यार कास्ट्र एप्पल ती जाली काचो आंब्यानू 2 हांडे मोडले आमी ते बेन जालें आंबो आनी ते हें अशें केलें अशी गाडी वॉश करून ओ हिंग यो भायर सोते आमी सांगलो न्हू तुमकां वयतो म्हणून भायर सोतो म्हणून सो वयताय आनी कावोग जाला पळय मोबोट कशें जालें सारकें थंयचो व्यू बरो दिसता रेनोवेशन चालू काजराचे फोटोशूटिंग जालोलें आनी स्टेप्स आसलो पळय थिंगा फोटोशूट केला बरें आतां व्यू बरो हाचे स्लीपर इट यो देव दी गोशियानो शेपार आल्याचे कांदो फ्रेश कोरिएंडर कोक गरम मसाला दूध थोडेशे आईस्क्रीम्स आनी फ्रायज आज येयले आमी फुरसा कडेन वचोन आनी आतां कचरा उज घालताले आनी पयलीं दाव दवरले उकडपा ते म्हाका पयलीं सांगलो जाल्यार हांव ते बी पयलीं वयचे पयलीं करून वयतलें आहलें सो तेका पराठा जाय आलू पराठा सो प्रिपेरेशन सगळें हांव करून गेलोलें म्हणल्यार उकडून बटाटे उकडून दवरलोले सो पीठ बी मोवन गेलोलें हांव कित्याक लायटीचो बरो वचना न्हू तेका लागून आनी मागीर म्हाका वयचे टायमार सांगलें दाव जाय म्हण सो आतां दाव हांवें उकडपाक घायल्या आनी आसूं रे बाबा मातशें दांड घेवन येता सो दाव हें कोता आनी मागीर तेका पयलीं न्हावयता आनी मागीर उरलेलें कोतलें मिरसांग बिरसांग कातुरपा बी वचपाना पयलीं तर तेका न्हावोवपा मागीर प्रॉब्लम जाता तिकसाण लागतो काय अशें जाता पळय तशें तेका हात कितू नुस्तें उजरायलो न्हू हात हांवें 10-15-20 पाटी तरी साबू लावन धुले आनी मागीर तेका न्हावूंक गेलां हांव भियोन न्हू ते वासा तेका हें जायत म्हणून आंगा वास येत म्हणून सो आयज तें करपा ना मिस्टेक सो चोवया मातशें उज घाल रे म्हणून येता तो तेगे गेम चलता म्हाका खबर ना गेम चलता म्हणून गेमी लागून जालें वचनाका म्हणलें भायर तूं हांव वयता म्हणलें उज घालपा आनी हेचें आयज हें केलें तेणी क्लीन जालें तांदूळ रोयलो तें घातलें तेणी आनी आतां वयता चोया कशें जाता तें तेका न्हावयत सोमतो गिजर लावन येयला गिजर लायत न्हावयत तेका आनी मागीर काम करतलें डोंट डू लायक दॅट सो मागीर मेळटा तुमकां गायज पीठ मोवलें ताट उकडून गेलोलें हांव आतां दाव आयलोले दवरले आज जाली दाव ऑलमोस्ट जातो बाबा बी न्हावयलो आतां उरलेलें कोता आनी पराठा मागीर जात थिंगा आहाय लायट गेली वातीन कोतायचे लायट गेली वार माता तेन्ना सांगिल्लें मेळपी बाबाचो ह्या लायट गेली म्हणून सगळें गेलें हेचें फीट हें करून दवरलें मोटेलें एक उरला घालपाचो गाय दिते मागीर दाव नो नीड हेचे दाव जाली रेडी लायट आजून येवन खबर ना केन्ना येयल्यान गेलें आनी मागीर न्हू आनी
कोळिंबाचे सुको हांदो आहलोलो तो ट्राय केलो मोडपाक कसो म्हण आहलोलो आयज फायनली तो आतां भायर गेल्यार चोवपाक पयले मोडोन पडो ते पडो आहा आनी हांवें लायफान न्हू केन्ना न्हू जोगलांची चोवंक ना अशें रियल लायफान अशें जोगना अशें लायट कशी झिक झिक करून लायट कशी सकयल देंवता न्हू काड आपले फोटो काड चो काडले ओके चलो सो आयज हांव बेश्टें भायल्यान चोयतालें चोवया म्हळ्यार जोगडा जनेलांसून दिसता उजो वाड येता तो दिसता बट बेश्टें चोवया म्हळ्यार सो अशें झुग 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 करून की लायट कशी देंवली दोन रियल लायफान केन्ना अशें चोवना चोयलें आयज जालें 9 आतां कोते आमी डिनर कॅन्डल लायट डिनरान गेला आयज लायट ना न्हू वाती पेटोवनूच जेयताय मागीर मेळटा व्लॉगा एंड घेता म्हणटा हें कोता लायट येवंकू ना आयज केन्ना येतो कोण जाणा इकरत जालें ओके हाल्याच व्लॉगा मेळटा